दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल पळोवप्यांक विनोद गंगोळीचो मोगाचो नमान. मोगाच्यानो आज परत ह्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत आनी हर्षेंचे भरीत आज आमचे सगळे हांगासर ह्या कार्यक्रमांत मोलादीक जाणवाय आनी माहिती वांटूंक आमचे संगी हांगासर आसात मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक. तर आयचो विशय तो जावन आसा खुरीस क्रिस्तांवाची भायली कुरू. ह्या विशयाचेर आमी हांगासर संवाद चलयता आनी मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक वर्थ्या जाणवायेन खुर्सा विशीं विशेष विवरण दितले. मोगाच्या बापान तुमकां परत दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या ह्या अपुर्बायेच्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत हांव आशेतां. देव बरें करूं. फादर, खुरीस हें उतर कशें आयलें ह्या विशयांत एक विवरण. हांवें आदल्या एका आमच्या हे कार्यावळीन सांगलें आसा, पुर्तुगेज भाशेचीं कितलींशींच उतरां आमचे कोंकणींत आयलीं. धर्माक संबंद जाल्लीं उतरां चडच आयलीं म्हणल्यार जाता. इगर्ज, कोंत, रजार, आल्तार, आगबेंत, ओरेसांव अशें खुरीस ही उतर आमकां पुर्तुगेज क्रूज ह्या उतरांतल्यान आयलें. पुर्तुगेजान क्रूज म्हणल्यार खुरीस आमकां तें आयलें आनी तें आतां आमचें जालें तें उतर. अशें ह्या उतराचें कितें मूळ, ह्या उतराचें मूळ पुर्तुगेज भाशेंतल्यान आयिल्ल्यान ताका आमी आनी एक उतर सोदची गरज ना. असली एक पिसाय पाद्री मदें आसा. आतां पळया, आल्तार असलें काडून वेदी केलें. आल्तार आनी वेदी एक न्हय. आल्तार एक विशिश्ट हाज्या खातीर थंय धर्माच्यो गजाली मात्र जातात. थंय मिसवेट येतात वा ना तर जाल्यार थंय आल्तारार कितें इमाजी दवरल्यो आसतात. वेदी म्हूण सांगला स्टेज. कळ्ळें न्ही तुमकां. तशेंच आमचें कितें इगर्ज म्हूण उतर आसा आमचें. इगर्ज म्हळ्यार समजता. इगर्ज म्हळ्यार ताका दोन अर्थ आसात. एक इगर्जीचें बांदप, ताका आमी इगर्ज म्हणटा, आनी एक इगर्ज म्हळ्यार क्रिस्तांव लोकांचे समुदायाक आमी इगर्ज म्हणटा. ते आतां इगर्ज उतर बांदपाक मात दवरला. दुसऱ्याक आमी पवित्र सभा म्हूण केलें. एक्चुली ती पवित्र सभा न्हय, धर्मसभा आसूं दी. अश्यो आमी गरजे भायर एक फावटी ते आमच्या त्या भाशेची उतरां नाकात म्हणून आमी हाडचें. मंगळुरान तरी पळया, बेसांव हें उतर पळया. बेसांव पुर्तुगेज उतर जालें. बेसांव उतरान आशिर्वाद म्हूण घालें. मागीर ताका लिंग करतना तें आशिर्वाद म्हूण केलें. ना, तो आशिर्वाद, तें बेसांव देवाचीं बेसांवां, पूण देवाची आशिर्वादां न्हय. देवाचो आशिर्वाद आनी देवाचे आशिर्वाद. अशें रूख भाव उरता मो, म्हजो भाव आनी म्हजे भाव. तशेंच देवाचो आशिर्वाद आनी देवाचे आशिर्वाद. गरज ना बेसांव उतर. कोणी बेसांव मागतना म्हाका आशिर्वाद दिया म्हूण कोण म्हणटा? म्हाका बेसांव दिया म्हणटात. आसूं, पूण अशें हें खुरीस उतर आमकां पुर्तुगेज भाशेंतल्यान आयलां. फादर, खुरीस क्रिस्तांवाची भायली कुरू म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक वळखोंचो एक संकेत, बळादीक संकेत तो खुरीस जावन आसा. खुरीस एक आमची क्रिस्तांवाची भायली कुरू कशी आनी केदाळा जाली? पळया, खुरीस एक नालिसाचे आनी अकमानाचे कुरू ती रोमाकारांक. त्या कुर्साच्या मरणा विशीं आमी मागीर उलोवया. पूण जेजूक कुर्सार मारल्यान, जेजूक म्हत्व आमी दिता जाल्ल्यान त्या कुर्साक म्हत्व आयलें. नाजाल्यार कुर्साक कितें म्हत्व आसा? जेजू कुर्सार मेलो आनी तो जिवंत जालो देखून त्या कुर्साक म्हत्व येता.
कळ्ळें न्ही आमी मान दिवचो खुर्साक न्ही आमी दिवचो ओके. मान जेजूक एवढाच दवरूंक जाय आमी बेश्ट्या खुर्साक कसलो मान जेजू खातीर त्या खुर्साक मोल येता म्हणून आतां जेजू खुर्सार मेलो देखून आतां एक धर्माची खंयची कुरू जाय दर एका धर्माक आपली म्हणली एक कुरू आसा क्रिस्तांव लोकान ती खुर्साची कुरू ती घेतली आपल्या गळ्यांत कोणें कुरीस घालूंक सुरू केलो घराचेर कोणें कुरीस करूंक सुरू केलो अशें ती जेजूच्या जिवनपणा उपरांत कितलेशे वर्सां उपरांत ती खुर्साची कुरू क्रिस्तांव लोकांची कुरू जाली पूण सुरवात ती जेजू थावन जुदेवांक खुरीस म्हणल्यार भिरांतीची वस्त आनी खुर्साक लोक इतलो भियेतालो कित्याक म्हळ्यार खुर्साचें मरणच तशें आसलें नालिसायेचें नालिसायेचें अपमानाचें तें व्हडव्हड्यांचें मरण पूण आमकां तें जैताची कुरू जाली जैताची जाली कित्याक जेजू जिवन जालो देखून जेजू खुर्सार मेल्लो आनी जिवन जावन नासलो जाल्यार खुर्सा कोणूच खुर्साक मोल दिवचो नासलो जेजू जिवन जालो आतां म्हणजे खुरीस ती एक नालिसायेची कुरू आसली ती आतां जैताची कुरू जाली देखून ती क्रिस्तांव परजेन आपणायली आनी आतां लोक कुरीस खंयच्याय कडेन आतां कुरीस घराचेर कुरीस आसा म्हणल्यार हें क्रिस्तांवांचें घर त्या घरांत क्रिस्तांवांच रावतात म्हणूंक जायना कोणाक भाड्याक दिलां आसत पूण हें तें घर क्रिस्तांवांचें अशें लोकांक कळटा फादर दोन शब्द आसात एक खुरीस आनी एक क्रुसिफिक्स होय खुरीस म्हळ्यार कितें क्रुसिफिक्स म्हळ्यार कितें हांचे मदलो फरक कितें आसा ह्या विशयांत एक माहेत खुरीस तो लांकडाचो आसत लोंकडाचो आसत फातरांचो आसत कसो आसत ताचेर जेजूचें रुपणें ना ताका आमी खुरीस म्हणटा क्रुसिफिक्स म्हूण सांगल्यार ताचेर एक जेजूचें रुपणें आसा एक इमाज आसा ताचेर आतां कथोलीक जेजूचें बेश्टो खुरीस दवरिना थंय जेजूचें रुपणें आसा जेजू खुर्सार खेळायल्लो आसा तें रुपणें आसा ती क्रुसिफिक्स आसता प्रोटेस्टंट इगर्जांनी तुमी गेला तें बेश्टो खुरीस मात्र आसा ताचेर इमाज ना ओके कळ्ळें न्ही वय कित्याक तांकां दिसता इमाज आसा जाल्यार आमी मुर्ती पुजा करता अशें आसा आनी बायबलांत उल्लेख आसा मुर्ती पुजा करूं नये म्हणून देखून ते थंय इमाज दवरिना फरक इतलोच कळ्ळें न्ही वय हांगा जेजूची हें आसा इमाज आसा आतां ती इमाज आसा म्हणटच आमी अशें चिंतचें न्ही जेजू तसोच आसलो म्हणून जेजू जेन्ना जल्माल्या वेळार कोणें तरी ताचो फोटो काडला वय कोणें तरी ताचें चित्र तरी काडलां वय कांय ना ते हांगाचे आमचे कलाकार खंयचे युरोपाचे कलाकाराचें तें एक चित्र जेजूचें तो सादारण असो आसलो आसतलो अशें करून तांणी तें केलें आनी त्या प्रकार इमाजी आयल्यो आतां हें सांगतना तुमकां एक गजाल हांवें तुमच्या लक्षांत हाडून दिवंक जाय थोड्या आमच्या इगर्जांनी खुर्साचेर जेजू जिवन जाल्लें चित्र अशें इमाज आसता हे दैवीक म्हणजे देवशास्त्राचे नदरेंतल्यान कितलें सारकें आसा सांगूंक हांव व्हडलो देवशास्त्री न्हय हांवें जालतें देवशास्त्र केलां पूण इतलें आसून सयत आनी म्हज्या वाचपांतल्यान एक गजाल म्हाका कळटा म्हणल्यार जेजूचें जिवन पण खुर्साचेर जावंक ना सारकें कित्याक ताणें सांगलें आपूण मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा हांव जिवन जातलो म्हण जेजूनच सांगलें आनी आमी सतमंता म्हणटाना कितें म्हणटा पळय जेजू मेलो आनी मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा जिवन आनी मागीर तो जिवन जालो आतां पांत्या फरार जालो आसतलो मध्या रातीर जालो आसतलो म्हणटच खुर्सार ताणें प्राण सोडला देखून थंय जेजूचे प्राण सोडचीच इमाज चड समर्पक म्हणून म्हाका दिसता जिवन जेजूचें न्हय तें एक खंयच्या एका चित्रकाराचें हें आनी तें आमच्या ह्या जगांनी म्हाका दिसता चिंती नासतना तें इगर्जेन हाडलां अशें म्हाका दिसता घडये म्हणजे हांव 100% सांगता तेंच खरें म्हणूंक जावचें ना आनी ताचेर आनी कोणाक आमी विचारचें पडटलें पूण
आयच्या दिसा म्हाका अशें दिसता खुर्सायल्लो जेजू खुर्सार आसा पळया तो चड लोकांक आपणायता. कित्याक म्हाका उडास आसा खुशवंत सिंग म्हणून भारताचो एक नांवाजतो तो पत्रकार आसलो, आतां सरलो तो, आनी तो इलस्ट्रेटेड वीकली म्हणले मॅगझीन चलयतालो मुंबय, ताजो संपादक आसलो. ताणें एक फावटी करेजमाच्या वेळार सुमार 70च्या वर्सान 1970s ताणें एक लेख बरयल्लो आनी तातूंत तो म्हणटा खुर्सार खेळयल्लो जेजू सगळ्या लोकांक आपणाशी ओडून घेता. ताका मात्र अधिकार आसा बॉक्सरच्या विशीं उलोवंक, कित्याक ताणेंच ताच्या दुस्मानांक खुर्सारतान बॉक्सिला. खुर्सायल्लो जेजू आपणायता लोकांक. देखून पळया तुमी कश्टांच्या शुक्रारा, ताका निमाणो शुक्रारी म्हूण कांय म्हणटात, इंग्लिशीन ताका गूड फ्रायडे म्हणटात, त्या दिसा पळया वर्सभर इगर्जेक वचनासलो क्रिस्तांव मनीस तो बेबदो जावं दी, खंयचेय वायट संवयक जाल्लो जावं दी, तो इगर्जेक येता पळया. हरशीं तुमकां इगर्जेन तितलो लोक दिश्टी पडना, पूण कश्टांच्या शुक्रारा तुमी पळया ते येता, थंय येता खुर्साक. म्हळ्यार ते क्रुसिफिक्स आसा त्या क्रुसिफिक्साचो उमो घेवंक येता. कित्याक येता काय, खंय तरी ताका त्या मनशाक बगता जेजून म्हजे खातीर कश्ट सोंसले, म्हजे खातीर तो मेलो, तो म्हजो सोडवणदार, हांव पातकी, म्हजी पातकां तरी बगसून दी म्हणून तो येता. पूण आतां हांवें पळयलां वेश्यावृत्ती करपी, तांकां आमी कोंकणीन चेडी म्हणटा, शिंदळकी म्हणटा, नायकीण म्हणटा, अशीं उतरां कोंकणीन आसात गोंयांत. त्यो स्त्रियो क्रिस्तांव जर आसात त्यो इगर्जेक येतात, जाणात तुमी. आनी त्या दिसा ती आपलो धंदो करिनात, दादल्यांक लागीं घेनात. आतां त्या एका दिसा ती येतात पळया शुक्रारा. हरशीं घडये तांकां येतात वा येनात हांव जाणा, येवंक जावचें ना, पूण त्या दिसा ती येतात. कित्याक त्या खुर्सायल्ल्या जेजूचे कितें म्हणुया तितली एक ताकद तांकां त्या खुर्सा कडेन ओडटा. देखून क्रुसिफिक्साक खुर्सा परस चड म्हत्व आसा अशें म्हाका दिसता. फादर, क्रुसिफिक्स आनी खुरीस ह्या विशयांत एक विवरण दिलें भोव सोंपें आनी अर्थभरीत रितीर. पूण खुरीस म्हणटना खुर्साचें मरण दोळ्या मुखार येता. वय, खुर्सार मारची रीत केदाळा सुरू जाली आनी ती कितली भिरांकूळ जावन आसली. पळया पयलीं ती सादारण हांगा मेसोपोटेमिया बाबिलोनियांत थंय सुरवात जाली म्हणटात. थंय म्हळ्यार क्रिस्तपुर्वाच्या काळार सुमार क्रिस्तपुर्व 4थ्या शेंकड्यांत अलेक्झांडर द ग्रेट व्हडलो महाराज आसलो आनी ताणें ती पद्दत थंय भूमध्य रेखे कडेन जागे देश पळय मेडिटरेनियन त्या वाठारांत आसच्या गांवांक देशाक ताणें ती हाडली. आनी मागीर ती हांगा पसरली, खंय रोमांत आयली आनी खुर्सार मारची पद्दत मागीर रोमाकारांनी वापरली. आतां खुर्सार कोणाक मारताली आमी पयलें समजूंक जाय. म्हळ्यार ती एक कठीण शिक्षा. जशें आतां पळया आतां आमच्या भारतांत मरणाची शिक्षा म्हळ्यार तुका तुज्या गळ्याक दोरी घालून ते ओडटात, कळपास दितात. ती व्हडल्यांतली व्हडली शिक्षा फाशी दिवची. फाशी दिवची. ताजे परस ल्हान म्हळ्यार मरा पर्यंत तुवें जैलांत उरूंक जाय, मागीर उणें उणें आसा तशें. व्हडल्यांतली व्हडली म्हळ्यार फाशी शिक्षा तशें आमची रोमाकारांची व्हडल्यांतली व्हडली शिक्षा गुन्हेगाराक ते दिताले. आतां कोण तरी रोमाच्या राजाचेर विरोध वेतात आनी कितें करतात तांकां ती शिक्षा जाताली. व्हडल्यांतलो व्हडलो खुनीगार आसा, दुसऱ्यांचे जीव काडलो मनीस आसा, ताका ती शिक्षा फावो जाताली. आतां ती कशी आसताली, जाका ती शिक्षा फावो जाला त्या मनशान खुरीस व्हांवन व्हरूंक जाय.
आतां कुरीस व्हांवन व्हरूंक जाय म्हणल्यार आमचे तकलेन येवचें आनी आमचें चित्रां आमी पळयलां सगळो कुरीस ना. त्या कुर्साक 2 भाग आसात न्हू, एक असो उबो आनी एक आड आडवो असोय आसतात. थोड्या कुर्सांक सकयल आसता तो भाग, थोडे अशे करपाचे. दुसरे दुसरे तरेचे कुरीस आसात. पूण जेजूक कुर्सार मारलो कुरीस तो चडसो आतां प्रभावीत जाला असो असो वो भाग लांब आनी वो भाग मोठो. तो वो भाग आसा पळया तो थंय गांवां भायर त्या खुर्सांचो एक जागो आसतालो तो थंय आसतालो. पूण वो आडवो भाग आसा पळया तो सुमार एक 40 किलो जायत चड म्हणल्यार. तो कोणाक मरणाचें फर्माण पडलां ताणें व्हांवचो पडटालो, ताच्या खांद्यार तो दितालो. कित्याक तो सगळो कुरीस जाल्यार तो सुमार 150 किलो जायत. पूण जेजून सयत तो सगळो कुरीस व्हरूंक ना हें आमी समजून घेवंक जाय. बरें. आतां ताका ताज्या हाताक बांदच्या पयलें त्या मनशाक मार दिताले. जेरबान म्हणटात पळय आमी, म्हण जेजूक जेरबान मारले न्ही, ते मार दिताले. कित्याक ताचो अर्दो जीव जावंक जाय, नाजाल्यार तो खुर्सार मरूंक वेळ लागता. मारन ताचो अर्दो जीव तातूंत जातालो. पूण ते कितले मार दिवंक जाय ताकाय आसले, तितलेच कितले फर्मायला तितलेच मारूंक जाय अशें आसलें. जेजूक मारतना तांणी ते कांय दिना, तांकां जाय तशें मारलें तांणी, ती गजाल वेगळी. बरें. ताचे उपरांत ताचें सक्कड वस्तूर काडचें, विणगो नागडो केलो ताका. कित्याक तें लजेचें मरण, तें कितें हांव खुर्सार मरता म्हूण कोण खुशाल जावन वचना. ताका लज जावंक जाय त्या मनशाक. सगळो ताका विणगो केलो, मागीर तो खुरीस ताच्या खांद्यार दिलो आनी तो ताणें घेवन वचूंक जाय, चलोवन वचूंक जाय. मागीर थंय पावतच आतां ताचे हात हांगा अशे बांदले आसतात. मागीर वो आडवो भाग त्या भागाक हें करन शिरकावन मागीर तो असो उबो करतात, नाजाल्यार उबो आसा जाल्यार थंयच दोरयांनी व्हरून तो हें घालतात. आनी केन्ना केन्ना खंय ते हाताक थोड्यांक खिळे मारताले, थोडे बांदताले आनी थोडे खिळे मारताले. खिळे सुमार 5 ते 7 इंचां लांब ते मारताले. आतां मारतना म्हणटना खंय आमी चित्रांनी कितें पळयता हे आमच्या क्रुसिफिक्सांनी आंगा. आतां आमकां हे खुर्सा विशीं अभ्यास केल्ले जाणकार सांगतात ते हांगा न्हय, जेजूक हांगा हांगा मारूं ना ते खिळे. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगा मारल्यार हांगा हें ना, हाड ना. ते तूं खुर्सार उमळटना तुज्या कुडीच्या वजनाक लागून हे चिरून भायर येता, हात सकयल येतात. तर मारले खंय अळे हांगा, हांगा गांठ आसा पळय, हांगा ते मारले जेजूक अशें जाणकार सांगतात. आनी हें सारकें अशें म्हूण सांगतात. चडशे जाणारांचो आतां कितें अशें ते म्हणटात आनी सारकें आसतलें तें. थंय ताका मारचें, मागीर पांयांक एक ल्हानसो एक सपोर्ट थंय पांयाचेर मारले. ते कितें मारतना चिंतून पळोवन आतां आमकां इंजेक्शन दितात पळय तशें वय ना, दारलें मारलें पडयलें, जीव येता आसतलो. बारीक कठीण तें. मागीर तूं आसाय तें खुर्साचेर. आतां तुका हें मारूनात, कितें खिळे मारूनात तर जाल्यार दोरयेर बांदलात. आतां तुका खुर्साचेर तुवें स्वास उस्वास सोडूंक जाय. कितलें कठीण. त्या मनशान पांय त्या खुर्साक दामून धरन अशें वयर येवन उस्वास सोडूंक जाय. थोडो वेळ रावलो, मागीर पुरो जालो, परत सकयल गेलो, परत उस्वास बांदता, परत ताणें वयर येवंक जाय, वयर सकयल ताणें वयचें पडटालें. तें तर खिळे मारले जर आसा जाल्यार मागीर आनी सांगची गरज ना. कित्याक मातशें जाल्यार ते शिरेक लागतात, जीव येता तुजो. पूण तुका तशें रावूंकय जायना, कित्याक तशें रावल्यार तुका उस्वास सोडूंक जायना. स्वास घेवंक जाय आनी उस्वास सोडूंक जाय न्ही. म्हणजे एक वळवळ्याचें मरण तें. एक म्हळ्यार लजेचें, सक्ता मुखार तूं विणगो, लज आनी त्या खुर्सार बरयल्लें आसा तुका कसली शिक्षा जाला, म्हणजे कित्याक लागून तुका खुर्सार मारतात तें आसा, लोक आसा पळोवंक हांसूंक आनी सकट. आनी तूं बेगी मरनाय. बेगी मरनासल्या वेळार ते कितें करताले, तो बेगी बरोवन दी म्हणून ते शिपाय कितें करताले की तांचे पांयांक हांगा मारताले हाडांचेर. म्हळ्यार तुजी पांयाची हाडां मोडलीं जाल्यार तुका मागीर वयर वचूंक जायना, बळ ना पांयांक.
मागीर तूं बेगी मरताय. पूण जेजूक तांणी मारूं ना, कित्याक जेजू पयलोच ताणें आपलो प्राण सोडला. देखून तो मेलावना कळीत जावंक एका शिपायान काय ताका भाली तोपली आनी तो मेला म्हूण तांकां खचीत जालें अशें म्हणटा. पूण एक क्रुसाचें मरण खंयच्या रोमाकारांक दिनासलें, कित्याक रोमाकारांची शिक्षा न्हय ती. आतां खंयचो रोमाचो नागरीक आसा ताका ना, दुसऱ्यांक. आतां जेजू जुदेवांची पद्दत कशी, फातरावन मारची. आतां फातरावन मारची म्हणल्यार कशी, कोडे गुन्यांव केला पळय ताका एक फोंड काडचो, त्या फोंडांत दादलो जावं दी स्त्री जावं दी त्या फोंडांत ताका पुरचो इतलें. मागीर थंय आसा सक्कळ दादले मनीस ते फातर घेवन मारचे. शेवटून ताचेर मारचे. ताच्या आंगार फातरांची रास जाली, तो मनीस थंय मेलो. ताका मागीर माती बितेनी कांय ना, थंयच तो कुसून गेलो. नाजाल्यार मनजातींनी येवन ताची कूड केली, जालें तशें. ही जुदेवांची पद्दत. पूण जुदे खुर्सार मारिनासले. रोमाकारांची खुर्सार मारची पद्दत ताची ते मोडीं काडिनासले. ते मागीर गिदांनी आनी कोणे सुकण्यांनी आनी कावळे आनी कोणे खावन वेचे. असले हे भिरांकूळ एक लजेचें आनी वळवळ्याचें हें मरण आसा पळय. हाका जुदेव मात्र न्ही, इवन रोमाकार थरथरताले. आनी तें मरण जेजूक तांणी दिलें. आयकतना हात पांय थरथरतात फादर. कित्याक म्हळ्यार तुमी त्या विशयान इतलें स्टडी केलां आनी तें इतल्या तुमी विस्तारायेन विवरिल्लें गे. तर त्या खुर्सार मरतल्याची परिस्थिती कशी आसत आनी आमचे खातीर खुर्सार मेल्ल्या जेजून खंयच्या रितीचे भिरांकूळ कश्ट ते सोंसले ह्या विशयान आमकां चिंतूंकय साध्य ना. पूण आनी एक विशयाक आमी येताना जेजूचे कश्ट पिंतरायल्ले ते जावन आसा द पॅशन ऑफ द क्रायस्ट. त्या पिंतूर ते पिंतूर हांवें पळयलां. तें इतले ताणें जेजूचे कश्ट तांतू पिंतरायल्यात की ताचे मार फार ताचे रगत देंवचें इतले ताणें दाखयलां की थोड्यांनी सांगलां तांतू दाखयल्ले क्रूरता विशेश. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात? ह्या विशयांत हांवें म्हणचें नाका. ताचो दिग्दर्शक मेल गिब्सन हो एक नट एक्टर, नांव जोडलो मनीस आनी ताका पुरस्कार मेळ्ळा तो ताचो. पूण तो एक बरो कथोलीक. ताका हे सवाल विचारले पत्रकारांनी, तुका दिसना काय म्हणून. आनी ताणें कितें जाप दिली तें सांगच्या पयलें तुमकां सांगता. तो म्हणटा तो सदां मिसाक वतालो हें फिल्म तयार करच्या पयलीं, मागणें करतालो. ताणें हाचेर खुर्साच्या मरणा विशीं जायतें वाचलें, जाणकारांक विचारलें, तें घेवन ताणें तें फिल्म केलां. म्हणजे मेल गिब्सन म्हणटा, तुमी म्हणटात हांवें ह्या फिल्मांत चड क्रूरपण वापरलां, पूण हांव तुमकां सांगतां म्हजें फकत फिल्म जेजूचें कश्ट तें फिल्म न्हय, तें जिवीत ताचें तें नीज घडीत आसलें. जें कितें जेजून सोंसलें पळया मरणाचें फर्माण थावन मरा पर्यंत खुर्साचेर, तें सगळें म्हाका फिल्मान दाखोवंक जावना. कित्याक तें फिल्म जेजूच्या कश्टा मुखार म्हजें फिल्म कांयच न्हय. तें हांवें दाखयलां, उणेंच म्हणूंक जाय, पूण कितलें दाखोवंक जाता पळय तितलें हांवें दाखयलां पळय. हातूंतल्यान आतां आमी एक चिंतूंक जाता, फिल्मूच जर तर इतलें क्रूर आसा तर तें नीज घडीत कितलें क्रूर आसतलें काय. ते मारफार ते जर्माद मारतना आतां न्हय ते तेजें मांस येता पाटीचें, मागीर ते मांसाचे कुडके चुरो सकट शिंपडला, रक्ताचे व्हाळ ते ओडून व्हरतात. त्या माथ्यार तुजो तो कांट्यांचो खरीच असो तर ते असो दवरलो वय बरो करून ना मागीर मार, मागीर ताची खेळकुलां. हे एक मनीस म्हणल्यान हें सोंसचें न्हय. देखून हांवें म्हणलें न्हय,
हे खुर्साचें मरण म्हणल्यार मनशाक अर्दो जीव तो थरथरतालो आनी हें दाखयलें. हाका लागून मेल गिब्सनाक कितें जालें जाणा तुवें, ताचेर कितलो विरोध जालो आनी तातूंत जेजूचो पात्र करचो जिम कावेझल ताका तांणी त्याच प्रायाचो मनीस पळया तो 30 आनी 3 वर्सां ताका त्या वेळार ओके. ताका विंचलो आनी ताका पयलेंच मेल गिब्सनान सांगलें मुखार तुका घडये तुज्या ह्या फिल्म करियरांत तुका मार बसत. जिम कावेझलान वय म्हणलें आनी मागीर जिम कावेझलाक व्हडलें पात्र मेळूं ना फिल्माक, पूण ताका लागून ताका कांय दुखी ना. आनी आतां तोच जिम कावेझल ह्या फिल्माच्या दुसऱ्या भागान काम करता. तातूंत तो जेजूचें जिवनपण दाखयता. आजून तें फिल्म रिलीज जावना. त्याच नटाक घेवन म्हणटच फिल्मांत क्रूरता आमी आसा म्हणटा हांव पळयलें. आमी म्हणटा वय आनी आमचे कोंकणी केंद्रांत तें फिल्म दाखयल्या वेळार आमच्यो त्यो हिंदू चलयो आसल्यो रडूंक लागल्यो आनी मागीर उठून गेल्यो आनी मागीर परत्यान येवंकूच ना. हांवें विचारलें कितें जालें. फादर तें पळोवंकूच जायना आमच्यान, पळोवंकूच जायना. पळया जर एका हिंदू मनशाक ते कश्ट पळोवंक जायनात तर ते कश्ट कितले आसतीत ते आमी समजून घेवेत. फादर आतां आनी मुंदरून वेतना जेजूच्या खुर्सा विशयांत इल्लीशी माहिती तुमचे तोंड आमी आशेता. अशें आमकां वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा, हेलेन राणयेन जेजूचो खुरीस सोदून काडलो आनी त्या खुर्सातावन जायती अजापां जालीं. जर तर तो खुरीस आतां आसा गी ह्या घडिता विशयांत तुमी कितें म्हणटात? वय हांवें वाचलां ती हेलेन राणी कॉन्स्टांतीन चक्रवर्तीची आवय ती क्रिस्तांव जाली, तोय जालो आनी ताणेंच मागीर 4थ्या शेंकड्यांत रोमांत हें खुर्साचें मरण ताचेर बंदी हाडली. कित्याक तो चक्रवर्ती न्ही ना आनी कोणाकच खुर्सार मारूंक ना म्हणून. कित्याक जेजूचो तांकां खंय थंय कालवार दोंगरा कडेन ती सोदून आयली. खंय 3 खुरीस मेळ्ळ्यात आनी तूं जेजूचो खंयचो कशें पारखुचें. मागीर एका पिडेस्त स्त्रियेक हाडलें खंय, तिणें एका खुर्साक हात लायले कांय जावना, दुसऱ्या खुर्साक लायल्यार कांय जावना, तिसऱ्या खुर्साक हात लायता खंय ती बरी जाली. आतां ही एक नीज घडीत की काणी हांव येना, पूण तें नीज घडीत जाल्यार म्हाका कांय ताका व्हडलें म्हत्व दिसना. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमकां हांगा म्हत्वाचो कोण खुरीस न्हय, जेजू. पूण जेजू म्हत्वाचो देखून त्या खुर्साक इल्लें म्हत्व आयलें. पूण आतां तो खुरीस खंय आसा आनी ना आमकां कित्याक लागता, ताजी आतां रेलीक खंय आसा आनी म्हाका हे रेलीक आनी ह्यो कांय लागना. कित्याक जाय आमकां? आनी मुखार आमच्या मुखार आमकां कोण जाय तोच आसा न्ही. आनी म्हजो बापूय हांगा मुखार आसतना म्हाका बापयचो फोटो घेवन अरे म्हजो बापूय कितलो बरो दिसता पळय फोटोन म्हणचे हाका अर्थ आसाय. बापूयच मुखार आसा, ताचे कडेन हांवें उलोवंक जाता न्ही. तशें जिवन जेजू आसा न्ही आतां आमच्या मदें, ताका म्हत्व दिवया. हे तो खुरीस थंय आसा गी ती त्या खुर्साची रेलीक आनी कितें 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 न्ही. तेन्ना सांगता न्ही हांव तुमकां आमच्या क्रिस्तांव लोकांचे पळया असल्या गजालींचेर, इमाजीचेर, रजिस्तेचेर ताचेरच आमचें हें वता. खंय म्हत्व दिवंक जाय, पयलें स्थान कोणाक दिवंक जाय, वयलो मान कोणाक दिवंक जाय, थंय आमचें वचच ना. आसा ना हांव नेना आनी आसा जाल्यार म्हाका तें लागना. आनी तुमकां हें सांगता घडये तुमकां हांवें उलोवची उतरां वो आनी कसलो पाद्री काय स्कांदल दिता की हेरेतीक काय सिस्मातीक काय म्हण दिसत. लोक म्हाका विचारता फादर तुमी होली लँड वचूनात? हांव तांकां बेश्टें होली लँड खंय आसा? फादर यू डोंट नो? तुमी वचूना? नो वेर इज इट? दॅट फादर वेर जीजस वॉज बॉर्न एंड ऑल इज्रायल. वा ना वचूंक ना. यू नॉट गॉन फादर? तुमी वचूना? ना म्हणटा. म्हज्या कडेन पयशे येनात आनी मागीर म्हणटात वचूंक जाय फादर तुमी थंय. आमचें कित्याक? न्ही जेजूचो जागो न्ही, पवित्र जागो. तांकां हांव मागीर म्हणटा
सगळी सृष्टीच देवा निर्माण केल्ली पवित्र, हर एक जागो पवित्र. जेजून सांगून हांवें दोग वा ते खंयसर एकठांय जाल्यात आनी मागणें करतात, हांव थंय आसा, हाजेर आसा, पवित्रच. बरें, आतां पयशे दिले, कोणें म्हाका धाडले, हांव वचून येन. पूण थंय वचूना म्हणून म्हजें जिवीत अपवित्र जाता वय. आनी थंय गेल्ली मनशां सकट पवित्र जालीं गी. ती जावंक जाय आसली न्ही, तांणी बोक्षाणें दिवंक जाय आसलें, ती मोगाची मनशां जावंक जाय आसलीं. जर जाल्यान जाल्यार देवा कारगां हांव खुशाल पावतां, देवाचे उपकार बावडटा. पूण थंय सकट वचून आयलीं, मागीर आदल्यांचो जिवीत म्हळ्यार तुमी थंय गेल्लीं ट्युरिस्ट म्हूण जालीं न्ही. मागीर थोडीं जाणां थंय येतना थंयचे इल्लेशें कितें कालवार दोंगराची माती तें सगळें रेडीमेडच आसता थंय त्या हातूंत खंय शॉपाचेर. खंयची माती देवा खबर. थंयची हाडली बाबा, थंयची तुवें माती हाडली आनी खंयची हाडली आनी कितें लागता, ताका म्हत्व ना न्ही. म्हत्व आसा तें जेजूक. देखून आमी पवित्र जागे म्हणटा. हय, जेजू थंय जियेलो आनी थंय मेलो, देखून ताका एक म्हत्व येता. हांव ना म्हणना, पूण थंय वचूंकूच जाय. थंय गेल्यार तूं पवित्र जाता तें हांव मानिना. आमचें पवित्रपण त्या जाग्यात हांव येना. आमचें पवित्रपण येता जेजूत. हांव कितलो हांव जेजूक लागीं आसा, कितलो हांव जेजूच्या भाव भयणीचो मोग करता. तें जेजून सांगलां न्ही, एकामेकाचो मोग करात, तेन्ना म्हजें जिवीत पवित्र जाता. हें म्हजें चिंतप. फादर, भोव सोबीत रितीर तुमी एक उजवाड फंकयलो खुर्सा विशयान, खुर्साच्या रेलिके विशयान आनी प्रत्येक जावन पवित्र जागे कितें म्हणटा आमी तांच्या विशयांत आनी थंयसर मेळच्या थोड्या वस्तू विशयान. आतां आमच्या घरांनी वय खुर्साचो गुर्त आसता. वणतीर खुर्साचें एक चित्र सोडयतात. वय आनी तशेंच सडावत आमच्या कुंदापूर, उडुपी, बैंदूर तशेल्या जाग्यार आमी पळोवचें जाल्यार घराच्या मुखार खुरीस उबारतात आनी त्या खुर्साचो तेर्स अशें बरो भक्तीपण आसता. सो हाका मूळ कारण कितें आसत? म्हणल्यार हाचें मूळ कारण कशें म्हणल्यार आमचो कोंकणी उलोवचो क्रिस्तांव लोक चडसो म्हणटा, सगळोच न्ही, हिंदू धर्मांतल्यान आयिल्ल्यान हिंदू धर्माच्या घरा मुखार एक तुळशीचें काटें आसता. तुमी पळयलां आसतलें. वय फादर. तुळशीचें. आनी तांकां तें पवित्र तुळशीचें. तें तुळशीचें उदेंती वाटेन ताचें हें तें बसूंची एक रीत आसा. कशी बसयल्यार जायना. उदेंती वाटेन ताचें तोंड जावंक जाय म्हूण तशें करून ते दवरतात. आनी मागीर बायल मनशां सकाळीं उठून तुळशी बोवाडो काडटात, थंय उजवात लायतात, नमस्कार करतात. बरें. आतां धर्म बदल्लो. आतां तें पाळूंक जायना. पुर्तुगेजांनी बंदी हाडली. तुळशीच्या जाग्यार आमच्या क्रिस्तांव लोकान खुरीस उबारूंक सुरू केलें. सकट घरा मुखार ना पूण जालें. पूण आतां घराचेर कित्याक आतां हिंदू लोकांच्या घराचेर तुमी गेल्यार तांच्या दाराचेर तें स्वस्तिका अशी एक कुरू आसा. स्वस्तिका कुरू आसा. म्हणटा तुमकां हिंदू घर म्हणून अशें कळटा. देखून क्रिस्तांव लोकान आपल्या घराचेर, ते सकट घराचेर हांव म्हणना, पूण चडावत घराचेर काडटात. हें क्रिस्तांव घर म्हूण कळूं. पूण तो ना जाल्यार कितें जाता? कांय जायना. तुका जर जाय तूं कुरीस बांद. पूण बेश्टो कुरीस बांदलो म्हणून तूं क्रिस्तांव जायना न्ही. तुज्या जिवितांत क्रिस्त आसला मात्र तूं क्रिस्तांव न्ही. आतां कुरीस थोडे आतां गोंयांत पळय थंय हांगा कुरीस बांदले आसात. खंय आसा. मागीर खंय एक फावटी वर्साक एक फावटी हांगा ते लादीन म्हणटात, ताका तुमी थंय लदीन म्हणटात. तें करचें इल्लें पयशे खर्च करून ताका इल्लो चुनो काडलो आनी कितें केलो. मागीर वर्सभर थंय कांय ना. मागीर वर्सभर ताजेर बसचें सुकण्यांनी, कावळ्यांनी आनी घाण करची. तितलेंच. कितें म्हत्व आयलें त्या तसल्याक? बरें, तूं कुरीस बांदताय बांद, पूण तो त्या एक मानाच्या जाग्यार बांद. मानाच्या जाग्यार. थोडे जाण कितें करतात जाणा, गोंयांत तरी आसा, तुजो जागो रस्त्याक वता जाल्यार थंय एक खुरीस बांदलो म्हळ्यार तो मागीर कोण काडिना म्हूण. पळय, तुजो उद्देश खुर्साक मान करचो न्हय. तुजो जागो वेता म्हणून तूं थंय
खुर्साचो वापर करताय पण खंयच्या एका पावंड्यार लेवलाचेर आमी वेता पळया. हांगा आमकां जेजूय लागना कुरीस लागना, म्हाका लागता म्हजो जागो, स्वार्थ, हें सकट सारकें ना. देखून हांव म्हणटा तुज्या घरा मुखार तुका कुरीस जाय तूं बांद पूण मागीर त्या कुरीस बांदलो म्हणल्यार पावना. त्या खुर्साचें जिवीत कोण तुजे खातीर कुर्सा खातीर मेलो पळया ताचें जिवीत तुज्या जिवितांत येवंक जाय. ताची शिकवण तुजी जावंक जाय. रजार मागणें आसूंक जाय, माया मोग आसूंक जाय. घरा मुखार खुरीस आनी हांव म्हाका शेजाऱ्या कडेन उलयना. वो खुरीस म्हाका कितें सांगता, बोगसाणें दी म्हणटा न्ही. खुर्सार तान जेजून आपल्या दुस्मानांक बक्षिलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी हांव हांगा म्हज्या शेजाऱ्यांक बक्षिना, हांच्या कडेन उलयना, मागीर ह्या खुर्साक कितें अर्थ आसा? कांय अर्थ ना. देखून हांव विधींक म्हत्व दिना. रिच्युअल्स म्हणटा आमी, म्हत्व दिता स्पिरिच्युएलिटी, आध्यात्मिकता. हे सक्कड विधी तुका बरो मनीस करता तर जाल्यार तूं वापर. म्हजी कांयच आडखळ ना. गळ्यांत खुरीस घालो म्हणून कोण क्रिस्तांव जावन आतां हांव म्हजेच सांगता. घरा आमी पयले बेंतीन घालताले, मागीर ती बेंतीन तुडता म्हूण हांवें जॉयन जावचे पयले म्हज्या आवयन एक आर्लूक दिली आनी एक चेन दिली, ती घाली, जालें. मागीर हांगा फिलॉसॉफी आनी करतना शिकतना आमची इल्ली तकली इल्लीशी चड चिंतूंक लागता. हांवें म्हणलें तें कित्याक जाय आतां, काण सोडलें. कितें गेल्लो घरा, थंय आमी रावताले गंगोळी फिरकेतीच्या नायकवाडी म्हणल्या कडेन थंय. आनी हांव त्या वेळार हें जालां, कितें पाद्री जालां. न्हांवन आयलो, न्हांवन येताना जालें आनी हें घालें, कितें कालसांव घालें, पूण शर्ट हाडूंक विसरलो. म्हणटच आतां शर्ट घालूं म्हूण भितर वतना आवयन म्हाका पळयलो आनी आवयन म्हाका म्हणलें, तुजी चेन आनी खुरीस विसरला दिसता, थंयच आसा. हांवें तिका म्हणलें ना म्हणलें. तिणी म्हाका पळोवन ना थंय दवरूं ना तुवें? हांवें म्हणलें ना मामा. ती पळयत रावली अशी. मागीर ती म्हणटा कित्याक ना म्हणटाय? हांव घालिना. तूं घालिनाय? कसलो पाद्री तर तूं? तुका देव लागना कितें? म्हणलें लागता. मागीर तूं कित्याक घालिनाय? हांवें म्हणलें ताची गरज ना म्हणलें. गरज ना? तुका जालां तरी कितें? जालें, तूं आतां कितें जाल्यार म्हाका समजना म्हूण रडूंक लागली थंयच. आनी तिणें रडचें नाका म्हूण सांगून मागीर हाडलें गळ्यांत एक चेन 50 रुपयांची आजून आसा, आनी खुरीस घालून आजुनी घालता. आतां आवय ना संवसारांत, तिच्या दोळ्यांतल्यान कित्याक दुकान गळो. तिणें भावार्थान एक कितें शिकयलें म्हणून. पूण ती ना जाल्यार हांव कितें खोटो पाद्री जाताय? ना. बरें, खुरीस घालून हें करन तूं जेजूक लागीं येताय, हेरांचो मोग करूंक शिकताय, बरें जिवीत जियेताय, भोव बरी गजाल. खुरीस क्रिस्तांवाची भायली करूं आनी ते अर्थ बरें जायचे तर आमी त्या खुर्सार उमकाळ्ळ्या जेजूच्या तत्वांनी जियेल्यार मात्र त्या एका भायल्या कुरूक एक वर्तो अर्थ आसा म्हूण तुमी भोव वर्त्या सोंप्या रितीर आनी सरळ उतरांनी आमच्या पळोवप्यांक एक वर्तो संदेश दिलो. आनी आतां निमाणें ह्या खुर्सा विशीं एक निमाणो संदेश खऱ्या अर्थाचो आमच्या पळोवप्यांक. निमाणो संदेश कितें? सगळ्या म्हज्या उलोवपांतल्यानच कितलेशे संदेश आयलात. संदेश निमाणो जेजूचो संदेश. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणून जेजून आमकां आज्ञा दिली, उपदेश दिलो. ताणें विनंती करून बाबानो पुतानो उपकार करून करात म्हणून आज्ञा. आनी जेजूचे दृश्टीन, जेजूचे नदरेन मोग म्हणल्यार बोगसाणें, मोग म्हणल्यार सेवा. मोग म्हणजे हांव दुसऱ्या विशीं बरें चिंत्तां, बरें उलयतां, बरें करतां. जेजूच्या नदरेन मोग म्हणल्यार हांव
दुसऱ्यांक समजून घेता. जेजूचे नदरेन मोग म्हणल्यार हांव शांतीन जियेता, हांव दुसऱ्यांक बानान लेखतां. मोगाची कितलीशीं रुपां त्या एका उतरान आसात. मोग म्हणल्यार उतरान जेजूची आज्ञा, मोगाची आज्ञा जेन्ना आमी आपणायता आनी जियेता तेन्ना आमी खरी क्रिस्तांवां जेजूची पाटलावदारां जाता. तेन्ना मात्र म्हाका खुर्साचो अर्थ समजालो म्हणयत. नाजाल्यार कुरीस बेश्टी एक भायली करू त्या कुरवेक आनी म्हाका कांय संबंद ना तशें जावं नये. ती कुरू फकत म्हाका एक उडास करता हांवें सदां कशें जियोंक जाय. त्या वेळार मात्र ते कुरो म्हणटा पळय आमी खुर्साची कुरू ताका अर्थ आसा. कित्याक ती कुरू म्हाका एक अर्था बरी जिवी जियोंक उडास करता. देव बरें करूं फादर. भोव अर्थभरीत उतरांनी हे कार्यक्रम तुम्ही सर्वांच्या मेसवणेक पात्र जायशें प्रसार जावंक आमकां तुम्ही सहकार दिलो. देखून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी आमी तुमकां आभारी जावन आसा आनी उपकार आठवणी करता. तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या पळोवप्यानो, येदोळ पर्यंत खुर्सा विशीं कुरीस कसो बायलो गुर्त, कुरीस कशी बायली कुरू ह्या विशयांत भोव अर्थभरीत व्हरतो एक संवाद तुमी पळयलो. ह्या संवादांत सहभागी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हे कार्यक्रम तुमकां बरें लागलें तर खंडीत जावन हेरां संगी तुमी तें वांटून घेया. ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया. आनी तशें आमचो मुखलो अंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो बांद असोच आसूं दी. देव बरें करूं.